संजीवनीचे बरेचसे फार्मर्स मिळाले म्हाका सगळे तेंची डिमांड स्वताची तेंची वेगवेगळी डिमांड आहा कारण अंदू तांकां हार्वेस्टींग करपाक कोण मनीस मेळना ती कितें करपाचें हार्वेस्टींग आनी ह्या विशयाचेर म्हणून तेंच्यांनीच सरकाराक प्रपोजल दिला की तुमी आसा तशा क्रॉपाचे आमकां एक तर पयशे दिवचे सेटलमेंटाक वयचे आनी परत ह्या मेन थिंग हार्वेस्टिंगाचो प्रॉब्लेम हो कायमचोच उरतलो तांच्या म्हणण्यार आनी फॅक्टरी तर बंदच आसा कारण शुगर घेवन आमकां नाय जाल्यार दुसरे कडेन धाडपा जाय परत तेंच्यांनी प्रपोजल दिला की तुमी जर दिता आसत जाल्यार आमकां सेटलमेंट स्कीम कितें ती प्रपोज करची अशें म्हणून सरकारान अजून तसो कांय निर्णय घेवंक ना तेंच्यांनी दिला तेजेर सरकार विचार करतलो मागीर सांगतले क्रॉप चेंज करपाचे खंयच्या क्रॉपाक वचपाक बी सोदता ते अजून तरी सरकारान कांयच ठरोवंक ना तशें तो तेंचो विशय आहा तेंच्यांनी सांगला पण तेका हे चालू उरतलो न्हू कितें तें फॅक्टरी अजून तरी फॅक्टरी तुला बरें कठीण आसा काम बट सरकारान तशें निर्णय अजून कांय घेवंक ना फॅक्टरी सुरू करपाक जाता काय की ऑप्शनूच काडचो पडटलो म्हणजे कोणा प्रायवेटाक बी दिवन तशें सरकाराचो तसो अजून कांय निर्णय ना म्हणजे आनी एक आसले विश्वजीत राणेन भायर दिल्ली प्रायवेट हॉस्पिटलाची फायल तुमचे कडेन आहा म्हणून त्या बद्दल तुजे रिव्यू हय प्रायवेट हॉस्पिटलाच्या फायलीचेर हांवूच तेच्या कडेन उलयल्लो कमिटीन काही रेट प्रपोज केला ते सगळ्यांच्या हेच्यानुसार रिवायज करपाचो विचार सरकाराचो आसा रिवायज करतले हय कॅबिनेट बुधवारचीच आसतली कॅबिनेट येता त्या वेळार ओके थँक्यू